हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तुम सगळे कशी आहे? आम सगळी आहे बरी. आणि आज स्टार्ट करता हांव. ओके, आज जाले 8 आनी हांव उठलोलें 7:30. आज लेट उठवला, सो तेका लागून जेवण बी कांय रांदलो ना, अगोच ब्रेकफास्टूच. सो तुमकां हांव दाखयता आयचो दीस मगे कितकून वयता आनी कितें जाता तें. ओके, सो आतां हांव वयता ब्रेकफास्ट करपाक आनी मागीर मेळटा तुमकां न्हेंसून. तुमकां आतां मेळटा आनी हांव जालें रेडी आनी 9:30 क्रॉस जाली. सो आतां हांव वयता थिंग तर टायम मेळ्ळा थिंग शूट करतलें, नाजाल्यार करपा ना. ओके, सो तुमकां हांव थिंग मेळटा. पावलें बट न्हू ओपन जालें ना आनी म्हाका दिसतालें लायक लेट जालें म्हणून आतां, बट हांव सारकें टायमार पावलें. सो तुमकां भितर वचून मेळटा. फ्रेंड्स, तुमकां आतां मेळटा आनी म्हगे कामा वयलें सुटोलें. सो मातशें हळू शूट घेवपा मेळना कित्याक हांव बिजी उरलें, कस्टमर येयलोलीं तेका लागून. आनी आतां हांव वयता घर वचना, मातशें फ्रेंडा बाबा बाजारांत वयता. ओके, म्हाका कितें घेवपा जाय, सो तेका लागून हांवें तेका आपयलोलें. सो तें करपा लागलें. सो तुका मागीर मेळटा. तेचोय आमी बाजारां पावलीं. सो पाकींग बी करपा मातशें सोदपा लागोलीं. मागीर पाकींगू मेळना जालें थिंगा. मागीर फायनली म्हाका एक कडेन मेळ्ळें आनी ताका थिंगा देंवयलें. चोय चलोन वयताय मुखार. आनी पावलीं भितर नुकतें शॉपाचेर. आनी मागीर त्या शॉपकारान सांगिल्लें तें क्लॉथ न्हू हाडूंक पडटलें, सो तुमी रावाय म्हणून थिंगा रावताय तेच्या रेडी. मागीर तें बी जालें, शॉपिंग बी जालें. मागीर आमी गेलीं च्या पिवपाक बायलां वतना. पुरी भाजी गेली, पुरी आसोनूय पाव घेयले. सो तुमकां मागीर मेळटा घर वचून.
बी पावले फ्रेश बीन जाले मागीर जेवणाक वचो पायल्या कांय ना सो हांव वयता पसऱ्या कडेन म्हाका हावपा हाडपा तूं मागीर मेळटा हावपा बीन घेवन येयलें सो मागीर मेळया चय आतां येयला पसऱ्याचे वचून आनी आतां वयता जेवपा मागीर मेळटा चय फ्रेंड्स तुमकां वात मेळटा आनी थोडो कांय शूट केल ना डायरेक्ट घराक वयन तुमचो येयला आसतलो पसऱ्याचे वयता घेवन हांव कामां सुटून मातशें मारगांव गेलो न्हू थिंग क्लॉथ घेवन येता म्हळ्यार ओगोच जालें आनी प्लस तशी टेलरा बरें बीन गेलें तें शिवूं दिवपाक सो तूं म्हणटा कितें काय म्हूण सो आमगे फुरसा फेस्त येवपा सो ताका लागून हांवें तो ड्रेस शिवपाक दिला पयलोच आनी हें मातशें पोतो निग्नोर मरे आनी आनको कात काळटी सो थिंग्स येता म्हळ्यार म्हाका जाल लेट लायक हांव 7:30 घर पावलां सो तें न्हांवलें आनी मागीर तेच करपाक गेलें तेच टायम जालो आनी तेच करून हांव जेवपा वयतलो ना घराक कांय ना हावपाक सो मागीर तें हाडपा पसऱ्याचें गेलोलें मागीर थिंगसा येयलें मागीर जेयलें पोटा लागलो भूक देपराचें बी जेवूं ना सो मागीर बिजी उरलें आनी आतां व्हिडियो एंड घेता ओके आयज सो दीस मुगे इश्कूल गेलो धाकलो आसा म्हूण बरो गेलो हे भाशेन गेलो मुगे दीस सो तुमकां मेळटा दुसरे व्हिडियो हो व्हिडियो हांवें हिंगासर काबार कोता हो व्हिडियो तुमकां लायक जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय कमेंट कोराय आनी प्लीज मुगे कोणे चॅनल सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार वचोन कोराय सो मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडियो बाय मोग आसूं लव यू ऑल बाय बाय